हो जावन आसलो एक लॉंग पेंडिंग डिमांड गांवच्या लोकांचो आनी सर्गेस्त बाब मतानी सालदानान आश्वासन दिलेलें की हो प्रोजेक्ट आपूण करतलो म्हणून आनी ह्याच खातीर आमी जाता तितले बेगीन हो प्रोजेक्ट आमच्या हातीन घेयलो आनी सांगूंक जाय म्हाका की आमच्या फादरान रेव्हरंड फादर डायगो फेर्नांदीस गांवचो पदवीकार ताणें आमकां भरपूर हेल्प दिलो सगळे प्रोसिजर्स with all the documents and all the procedures, administrative procedures that we had to do. आणि हे सगळे बेगीन जावन आयज आमी फाउंडेशन स्टोन घातला फर्स्ट फेज सुरू करपाक आनी फर्स्ट फेजीन आमी जॉगर्स ट्रॅक आनी सिटींग स्टँड्स लोकांक बांदतले आनी ह्या फर्स्ट फेजीचो कॉस्ट जावन आसा 40 lakhs 64,000 आनी सेकंड फेजीन आमी हो फुटबॉल ग्राउंड डिवेलप करतले तशेंच आमी स्टेज आनी चेंजिंग रूम्स बांदतले आनी एस्टिमेटेड बजेट ह्या सेकंड फेजीक जावन आसा 88 lakhs. हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता सदांच्या भाशेन की हें काम जाता तितले बेगीन सुरू जावचें within the time stipulated the work should be completed आनी काम क्वालिटी काम जावचें. हांगा जॉगर ट्रॅक बनून जाय तो आदार आमकां मेळटलो आनी भशेन आमकां बरो एक्सरसायज आनी त्याच बरोबर फीट रावंक मेळटलें म्हणटकूच हांव आनी एकदां उनोनीत परबी दिता मॅडम मालिनाक आनी मागता एक खरीच भशेनचो वावर तिणें हातांत घेतला तो बेगीनूच काबार जावचो म्हणून आनी आमी जाणा खरेंच ती करतली म्हणून शी इज व्हेरी ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग very truthful and I'm sure whatever work she has taken up will carry it on and finally we'll get whatever she has promised we'll get here. आयज हांव एकदम कुशलका हे सगळ्यां खातीर आयज आमी डॉक्टराक गेल्यार डॉक्टर फकत एकूच सांगता कसले दुयेंसां एक्सरसायज करपाक जाय आनी आयज बरें की एक्सरसायज करपाक तुमकां सगळ्यांक गांवच्या लोकांक बरी ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां आय एम व्हेरी हॅप्पी.